सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आनी आयज आमचे मदें खेरीत येवकार बिशप थियोदोर मास्करेनेस. तो आमच्या गोंयचो, पूण सद्याक बिशप ऑफ डाल्टनगंज म्हणटा तें झारखंड हांगासर. आनीक मिसियोनरी डायसीस, हे मिसियोनरी डायसिसीन आमचो गोंयचो पूत बिशप थियोदोर मास्करेनेस वावर करता आनी गवळी कसो आसा. ताच्या वावराचेर आशिर्वाद मागून तशेंच ताच्या सगळ्या लोकां पासत मागून आयज आमचे फिरगोजेन आमच्या ह्या स्वतंत्रताये दिसाक आनीक सायबीण मांयच्या स्वर्गावरणाच्या परबे दिसा जेन्ना आमची तरणाटीं आपलो इनॉग्रल डे मनयतात तेन्ना ताका आमी आमचे मदें माई मोगाचो येवकार दिता. बिशप तशेंच तुमकांय सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. आयज हे मिसाचे भेटेन आमची दोग जाण तरणाटीं पयले फावटी जेजूक कुमन्यावाच्या रुपान घेतली. बावतिजम घेतलेलो तांणी ल्हान भुरगीं आसतना, पूण वेगवेगळ्या कारणाक लागून आजून पासून कुमन्याव घेयनासतना आसली. आतां आयज ह्या स्वतंत्रताये दिसा जेजूक पयले फावटी कुमन्यावाच्या रुपान ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन आपल्या काळजान घेतली. तांकांय आनी तांच्या घरच्यांक आमचे मदें येवकार. आनीक सगळ्या तरणाट्यांक आयज जेन्ना आमी सगळीं कडेन बिजी आसा, थोडीं तरणाटीं आपले कॉलेजीन आनी इस्कॉलान गेल्लीं आसात, तीं मागीर येतलीं जाल्यार सगळ्या आमच्या फिरगोजेच्या तरणाट्यां पासत आमी मागुया. आमची तरणाटीं देवबिरांतीचीं आनी जबाबदारेचीं नागरिकां जावं खेरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन आमी तांचेय पासत मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी आमचे पासत, आमच्या घोराब्यां पासत आनी खेरीत भाशेन आमच्या देशा पासत आयच्या दिसाक आमी देवा मुखार हे मिसाचे भेटेन दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मोगाळ भावन आनी भयणानो, बागीवून पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा, शुभ खबर परगोटात तांची पावलां कितलीं सोबीत. तुमकां सगल्या फिरगोस तरणाट्यांक माये मोगाचो येवकार. ह्या नव्या गवलीक वर्साक आमी सुरवात दितना जेजू आमकां जोण एकल्याक आपलो शिस्त जावंक आमंत्रण दिता आनी आमकां शुभ वर्तमान परगोटूंक एक केरीत कार्य दिता. आयच्या काळांत तंत्र आनी विज्ञानांत उदरगत जाल्ल्यान शुभ वर्तमान परगोटूंक आमकां एक आव्हान. पूण जेजू आमचेर विस्वास दवरता आनी आपले मिसांव फुडें व्हरूंक बागीवोन कार्लोस आकुतिसान केल्ले ते भाशेन आमी करूंक आपले कुरपेन आमकां बोडता. पिडेक सांपडलोलो तेन्ना ताणें शुभ वर्तमान परगोटपाचें आव्हान आपल्या हातान घेतलें आनी सोशल मिडिया वापरून जेजूची बरी खबर आख्ख्या संवसाराक परगोटली. आयज आमी आंकवारमारीच्या स्वर्गावरणाची दोबाजीक परब समोरता आनी भारताच्या स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता. दोनूय परबो सुटकेच्यो आनी आमकां जेजूच्या बऱ्या तत्वाचें परगोडणार जावंक आपयतात. मारयेन ल्हानविकायेन आपली पावलां मारलीं आनी विस्वाशीपणी आपल्या जिविताची देखींतल्यान देवाचें उतर परगोटलें.
आनी देखूनच देवान तिका कुडी आत्म्या सोयत स्वर्गार उबारून व्हेली. आयज भारताचो स्वतंत्रतायेचो दीस आमी मनयतना मारेच्या पावलांनी पावल मारून ल्हानविकायेन आनी विस्वाशीपणी शिव पोर्तोमानाच्या परगोटनाट जावन क्रिस्ती तत्वां आनी देवाचे उतर परगोट्टोली आनी जिवितांत जियेतोली नागरिकां जावंक आमकां ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. मोगाळ भावांनो आनी भयणांनो, आयज आमी 2 परबो मनयता आनी दोनूय परबो एके भाशेन सुटकेचे परबो. आयज 15 ऑगस्ट भारताच्या नागरिकांक आमकां आमचे स्वतंत्रतायेचो दीस, सुटकेचो दीस, ज्या दिसाक बायले जे आमचे राज चलयताले इंग्लीश तांकां आमी घरा धाडले. दुसरे वाटेन आमी भाग्योंत आंकवार मारयेचें स्वर्गार चोडणेचें पुरप करता. ह्या संवसारांतली सुटका मेळोन कोश्ट दोग नासतना, मरण नासतना देवान तिका स्वर्गार व्हेली. आमी सगळीं सुटका सोदता, सगळीं स्वतंत्र जावंक सोदता आनी स्वतंत्र रावंक सोदता. जाल्यार केरीत भाशेन आमच्या भारता पासत, इंडिया पासत आमी मागणें करुया. देवान जें कॉन्स्टिट्यूशन आमकां दिलां ताचे प्रमाणे आमच्या सरकारांनी राज चलोवंक, एकल्याक बोकून गरिबांक आपले आपले हक मेळोवंक आनी केरीत भाशेन ह्या देशांत सगळ्या धर्मा मदें, सगळे जाती मदें आनी आमच्या एकामेका मदें शांती आनी मोगाचो एक वातावरण देवान आमच्या देशांत घडोवन हाडूंक. आमी पातकी म्हूण उगडास करुया आनी आमच्या पातकांचो उगडास करून देवाचें भोगसणें मागुया. हांव पातकी सोबदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायटा दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासत वागेवन सदांच संकवाल मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मातशे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोपुरा देव आमचे काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Kyrie eleison.
Krista, Bapacia ekrat buta, Somia Deva Ceshere, Tu sosarace patai, Lancica Pluco, Tu ma paciaus postar, Am cema pecune, Moi ma deva consolgi, Shanti, Tacia istan sosari, Kitia povitrat mea, Sagati, Deva pace, noi me Gesù Christa, et non stupovi, et non sunishmo, et non tu, orbecho, moi ma deva consolgi, Shanti, Tacia istan sosari. प्रार्थया सोर राष्ट्रांच्या दोनिया आमच्या मोगाळ बापा, ज्या दिसा तुवें आंकवार मारीक कुडी आत्म्या सयत सोर्गीचे मोहिमेक उबारून व्हेली, त्याच दिसा भारत आमचो देश स्वतंत्राय जोडूंक पावलो. ही एक तुजी जाणवायेची आनी मोगाची व्हड कुणा म्हूण आमी दिनवासशी काळजान ओळखून घेता. हांव आमच्या सोर्गींचे मायेचे आसऱ्याकार भारत मातेचे सोमेस भुरगीं सोर वायटांतली सुटोन आत्म्याची स्वतंत्राय जोडूंक आनी स्वर्गार सुखेश जिविताची भरती भोगूंक पावूं. आमचे सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो तुजे ताय आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. जुदिताच्या पुस्तका वेले वाचप. उजियान जुदिताक म्हणलें, म्हजे दुवे, संवसारांतल्या सगळ्या वस्तोऱ्या भितर भोव वर्त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं आनी सर्ग आनी प्रितूम रोसलोल्या देवाक वाकाणी जावं. आमच्या दुस्मानाच्या मुखेल्याचें मस्तक कापूंक ताणेंच नीट वाटेन तुका चलयली. तुवें दाखयलो विस्वास मनशांचे मोतींतलो कदींच उबून वेचना, पूण तांकां देवाचे पदवेचो सदां उगडास हाडटलो. देव तुका सदांकाल हो मान फावो करूं आनी सुभा आशिर्वाद तुजेर घालूं. कित्याक आमचें राष्ट्र चेपोन माती खावंक पावलें तेन्ना तुज्या जिवाची तुवें पर्वा करूंक न्हय, पूण आमच्या देवा मुखार नीट चलून आमच्या गोरतान तुवें वाटायले. तेन्ना पोरजेन व्हडल्या ताळ्यान तिका शेबासकी दिली आनी ह्या आवाजान आख्खें शार गाजलें. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब गायन करून जातलो. सर्वेस्परा सोवे मुरगोट्टा खालीज म्हजें. Sorve
Sorvespora sove Morgota carismace. Sugli Maria. Spora sove Morgota carismace. Sorvespora sove Morgota carismace. Moja deva sove mor makamele. Moja दुश्मनाची हाव परवा करिना कारण तुवें म्हजी सोडवण केली म्हूण हांव सोदोसा. सबब Sorvespora sove Morgota carismace. Bolistace donu morle Punoscotace bolvarle Porpocev taliti disvoro sorpak vetat Pun bukin motaliti anik vaurak votsonat Vasti balsat pauti avoisata Pun zaitace burgiace avoik Ata busvona. Sabab Sorvespora sove Morgota carismace. Sorvespor monondata ani civitita Conan devoita ani toi soli barcata. Sorvespor durbol kai data ani giras kai dita Tots dorni sheurita Anga ani voi rupata. Sabab Sorvespora sove Morgota carismace. Goribang to dulintli ukolta Durbolang to shenatli Voirkata Kura mode tanka bosoita Manache asor tanka nemundita. Sabab Sorvespora sove Morgota carismace. बागिबोन पावलून गालियेसाकारांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, आपले सोत्तेची जावंक तुमकां आपयल्यांत, पूण आपले सोत्तेच्या निबान मात कुडीच्यो कुश्यो पाली नाकात. बोगोर एकामेकाची सेवा करात. आख्खी समूर्त एकाच उतरान आटापल्या. तुजो मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचोय कोर. कित्याक एकामेकाक घांस मारूंक खाशात जाल्यार तुमी एकामेकाक नाच करतल्यात. सांगता तें हें, आत्म्या पोरमोणे चोलात आनी कुडी मासाच्यो कुश्यो पाळूंक तुमी पावची नात. कुडीच्यो कुश्यो आत्म्याचेर आड आनी आत्म्याच्यो कुश्यो कुडीचेर आड वेतात. त्यो एकामेकाचेर झुजतात देखून तुमकां जाय तितलें तुमच्यान करूंक जायना. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. Sorvespora Jesus, Sorvespora Jesus, Sorvespora
आतांच्यान सोगल्यो पिडका म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. Salve sporazzo Isus, Salve sposa, sporazzo Isus, Salve sposa, sporazzo Isus, Salve sposa, sporazzo Isus. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसू. Tuce sove asu, लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमा. मारयेन मुळे मोजोत मो सर्वेस्पराक वाकाणटा. देवा म्हज्या तारका सोवे म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले ल्हानवीक चाकोनीचे ताणें दिश्ट घाली. आतांच्यान सगल्यो पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बोलीश तो पवित्र नांव ताचें. ताची भोक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेक ताची दया. आपल्या बावल्याची तो सुक्ती दाखयता. काळजान गोब दोत्तल्यांक दिसपटायता. पदवेदारांक तो सदरा वयले शेवटिता. कालत्या मनशांक ऊंच उबारता. बुकेल्ल्यांक तो बऱ्या बऱ्या देण्यांनी भरता. ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. आपले काकलुतीचो ताणें उगडास दवरलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शेरोणां घेतलो. अशी आमच्या पुर्वजांक आब्रामाक आनी ताचे संस्थीक नितेकाळी केल्ली बासावणी पाळली ताणें विस्वाशीपणी. मारिया सुमार 3 म्हयने एलिझाबेथीशी रावली आनी मागीर आपल्या घरा परत गेली. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. मोगाळ भावन आनी भयणानो, आयच्या शुभ वर्तमानान भाग्यवंत आंकवार मोरी देवाक वाखाणटा आनी म्हणटा, म्हजो आत्मो देवाक वाखाणटा, कित्याक म्हजे सवें ताणें जायतीं ओजापां केल्या. आयज जेन्ना आमी आमच्या देशाच्या सुटकेचो दीस हो स्वतंत्रतायेचो दीस मनयता हांव, तेन्ना भारताच्या एक नागरिकान म्हणूं येता, देवान आमचे सवें जायतीं ओजापां केल्या. ह्या आमच्या देशाक भायल्यांच्या गुलामपणांतलो भायर काडून आमकां उदरगतीच्या रस्त्यार घातल्यात. पूण त्याच बराबर ही सुटका पुरी जावंक ना, संपूर्ण जावंक ना. ही सुटका सारकी संपूर्णय मेळोंक आनी जायती वस्तूंची गरज आसा. आनी ह्या पासत भाग्यवंत पावलू गलात्यांक बरोवन चिटीर बरयता, ताचो आमी उगडास करूंक जाय. देवाचो आत्मो आसता आनी संवसाराची चाल आसता. आनी देवाचो आत्मो आमचे भितर आसत जाल्यार आमी सारकें तें करूंक सोदता. संवसाराचे चाली प्रमाणे आमी वचत जाल्यार सगळें सारकें जायना. जवाहरलाल नेहरू ज्या दिसा आमकां स्वतंत्राय मेळ्ळी आनी पयले पावटी आमचो हो फ्लॅग वयर उबारलो, रातचे मोदयानेर
ताणें आमकां एक सोपन दिल्लें टू वायप एवरी टियर फ्रॉम एवरी आय. एक भारतीय नागरिकाचे दोळ्यांतलीं दुकां पुसूंक. आनी मोगाळ भावानो आनी भयणानो, हांव एक मिसावांतले डायसिसांतल्यान येता. डाल्टनगंज डायसिस हांगासून हांव येता थंयसान. 2/3 जंगल्स आनी 40 वर्सां सुमार माओइस्ट वायलन्साक लागून आख्खे म्हजे 3 डिस्ट्रिक्ट आसात. गोंयच्याहून 4 पावटी व्हडली म्हजी डायसिस टॅरिटरी वायज. हे 3 डिस्ट्रिक्टांत एकूय फॅक्टरी ना, उदरगत जावंकूच ना. लोक आजुनूय गांवांनी जंय रस्ते नात पानां आनी पाळां खावून दीस काडटा. आमची धाकटुलीं भुरगीं 5, 6, 7 किलोमिटर पांयांक कांय गायनासतना सकाळीं जेयनासतना इस्कॉलाक येतात चलोन. असलोय देश आसा. न्हूच फकत सगळें बरें चलता, मुनान पावले आमी, सगळें केलें. पूण जेन्ना पासून आमी एकामेकाक वळखना, जेन्ना पासून आमी आमच्या गोरिबांक एक डिग्निफायड लिवींग दिना, हे देशाची सुटका संपून जावंक ना. हांव पयलो हांव 21 वर्सां रोमाक आसलो आनी डायरेक्ट झारखंडाक आयलो. जेन्ना गांवांनी वयतालो रडोंक येतालें लोक रावता तें पळोवन. भुरग्यांक पिंजलोलीं कापटां घालून, आजुनूय धाकटे भुरगे जायतीं भुरगीं आसात, ह्या भुरग्यांक फुडार ना. 77 वर्सां जालीं आमकां देश मेळ्ळलो एकदम गरीब, कांयच करूंक ना म्हणूंक जायना, गरीब मेळ्ळलो. आयज आमी एके दर्जेर पावल्यात. पूण जेन्ना पासून जांचे लागीं आसा ती दुसऱ्यांचो सांबाळ करना, ह्या देशाक सुटका मेळोंक ना. दुसरें, पयल्या वाचपांत जुदीत ही बायलेची खबर सांगता. एका व्हडल्या जायंटाक होलोफेर्नेस म्हूण, जो आसिरियाचो जनरल आसलो, व्हडली आर्मी घेवन येयल्लो झूज करूंक, इस्रायलाक कबार करूंक. इस्रायल धाकटुलोच देश आसलो, आजुनूय सारको देश जावंक नासलो. आनी जुदीत ही बायल ताका बुलायता हे जनरलाक आनी ताची तकली कातोत्ता आनी इस्रायलाक सुटका दिता. पूण तें काम करूंक तिका करेज, घोटाय, बळ आसूंक जाय आसलें. आनी त्याच बळान ती काम करता. बागयोंत आंकवार मरयेचे आमी परब करता. व्हडल्यो वस्तू करूंक ना, पूण जशें आयच्या शुभ वर्तमानांत सांगलां, धाकट्यो वस्तू करून आपणाक बरी खबर मेळटाच आपल्या काजन एलिझाबेथाशी धांवली सेवा करूंक, आदार दिवंक. हेंय करूंक आमकां सॅक्रिफायस करूंक पडटा. हाकाय बळ जाय, हाकाय कारेज जाय. आमच्या स्वतंत्रायेच्या झुजांत आनी त्या उपरांत पासून देशाची सेवा जायत्या क्रिस्तांवांनी केल्या आनी गोरवान म्हणूंक जाता. तुमचेच मोदो आमचो MP आसा, कारगील झुजान येयल्लो.
पूण असले जायते आमचे सोल्जर्स आसात पूण देशाची सेवा केल्ले मनीस आसात. जुलियस रिबेरो व्हडलो डिरेक्टर जनरल ऑफ पुलीस आसलो. पंजाबाक टेररिजम चलतना जायते क्रिस्तांवांनी देशा पासत आपलें रोगत वारयलां. आनी होच देशाचो मोग आमच्या काळजांत दवरुया. आमचे इंडियेक फुडें व्हरोंक एकठांय जावन मोगाच्या भावनांनी आमकां धर्म लागना, आमकां जाती लागना. जेजू क्रिस्तान आमकां शिकयलां धर्मा प्रमाणे आमी चलना. धर्म गरजेचो पूण एकामेकाची सेवा सगळ्यांहून व्हडलो धर्म. आनी आमी क्रिस्तांव आमचे सर्गींचे आवय भाशेन जावंक जाय. जांची सेवा करूंक गरज आसा, दोंगर आसात म्हूण चोळप ना, धांवन धांवन ती गेली. ते भाशेन जेन्ना आमी एकामेकाची भोव करून गरिबांची धांवन धांवन सेवा कोत्ता तेन्ना भाग्यवंत आंकवार मारये भाशेन आमचें स्वर्गार वरण जातलें. तेन्ना आमच्या देशाक आमचे भाशेन धाकट्यो धाकट्यो कोरण्यांनी आमी देशाक सेवा कोत्तली आनी देश मुखार व्हरोन तिका सोपून सुटका दिवंक वावरतली. हीच कृपा आमी देवा लागीं मागुया. सतमानता देवा, सोरपळदार बापा, स्वर्गान प्रितुमीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या आसुल्या. तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवी संभवलो, आंकवार मारयेंतल्यान जल्मलो, पोंच पिलाता काळ ताणें कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपळदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. तूं इंतां शिव्या मेल्ल्यांची मुसुबी करूंक येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सुबेक भक्तांचो एकठांय, पातकाचें भोगसणे, कुडीचें जिवनपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आयच्या आमच्या सुटकेच्या दिसा आनी आंकवार मारयेच्या स्वर्गा वरणचे परबे सुमयार आमकां आमच्या काळजांनी देशा पासत आनी आमच्या जोण्याकल्या फामिली पासत जे आवंडी आसात ते देवा मुखार घालुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी काल्तिकायेन आपली पावलां मारून दर दिसा परचेक जेजूशी हाडूंक शुभ वर्तमान तांकां परगटूंक आनी स्वर्गी राज्याची वाट चलूंक आदाराचे जावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. आमच्या राजकी फुडाऱ्यांनी व्हडपण सोडून दिवन काल्तिकायेन आपली पावलां मारून परचे सवे बरी तत्वां मुल्यां शिंपडावन खरी स्वतंत्रताय सोमेस्तांक जोडून दिवंक तांकां बापाची कृपा मागुया.
आमी सोमेस्तांनी आमच्या ल्हानवीक जिविताचे चालींतल्यान देवा मुखार मानवलोली जावंक आनी विस्वाशीपणी देवाच्या उतराचे पोरकोटणार जावंक बापाचो आदार सोमेस्तांक मागुया. आख्या संवसाराक वचात, सगळे रोचणेक शुभ वर्तमान पोरकोटात. सगळ्या तरणाट्यांनी पवित्र आत्म्यान भरून आपणा लागीं जाता ते भाशेन सगळे सोय घेवन अदीक करून समाजीक माध्यमां सोशल मिडिया वापरून शुभ वर्तमान पोरकोटूंक आनी जेजूचे काळजीदार गोवाय जावंक तांकां पवित्र आत्म्याची गोठाय मागुया. आपल्या वावराचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा लागीं मागणें कर आनी तुज्यो येवजण्यो शांती पावतल्यो. तरणाट्या पासत वावुरतल्या आमच्या 2 प्रांतीक केंद्रांत डायसिजन यूथ सेंटर आमच्या पाद्रींनी वेगवेगळ्या कार्यक्रमांतल्यान तरणाट्याक जेजूक अदीक लागीं हाडूंक देवाचो आशिर्वाद तांच्या वावराचेर मागुया. आमी थोडोच वेळ उगीच रावन आमच्यो एकल्याच्यो गरजो देवा मुखार घालुया. मोगाळा बापा, तुजेरूच पातयोन तुजे मुखार उबारलेली आमची मागणी आयकून घे आनी तुज्या बरेपणाचें दूत जावंक आमकां कुरपेन भर. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. बेटोने वेडार गीत घेऊया. C24 पेज नंबर 38. C24. म्हज्या भाव भयणानो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपुळेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सुबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं.
सर्गींच्या बापा अंकवार मारयेच्या दोबाजीक स्वर्गा व्हरोना दिसा ह्या तुज्या अपूर्व देण्या खातीर आनी आमच्या देशाचे स्वतंत्राये पासत तुका दिनवासून आमी भारताची तुजी क्रिस्ती भुरगीं तुवें दराळ देणयांनी भरलेले आमचे भुंयतलीं हीं दानां तुका संतोशान ओपून दिता हांव. त्याच बरोबर समेस्त आमच्या भावां भयणीचो वावर कोश्ट दुखां संतोश हुस्के आनी ओत्रेक तुका समर्पिता हांव. जेजूच्या अगणीत मोगाच्या समर्पणान आमची भेटवणी तूं मानून घे म्हूण आनी सुफळ कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. सुरेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराकाय उबारता. सरस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सरस्परा पवित्र बापा सोरप्रधान शासनाच्या देवा सोरकाल्यान सोरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो आमची जाणवाय आनी बळ. तोच आमचें पवित्रपण आनी स्वतंत्राय. ताची आवय आंकवार मारिया ताणें केल्ले सोडवणेचो प्रथम फळ. तिका ताणें पातकांतली निवारून मरणाच्या घासांतली सुटयली आनी अशें आमचेच सोपून स्वतंत्रायेची कुणा आनी बरोवचो तिका केली. देखून ह्या संतोषभरीत उत्सवाच्या दिसा तुवें स्वर्गार उबारून व्हेल्ले आमचे माये बरोबर आनी सर्गींच्या स्वर्गदुतां भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कुशेन कोश म्हणून सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोर्राचें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थाचो गूट परगोटुया. Gesù melo, Gesù żywot zada, Gesù nowe todo. Gesù melo, Gesù żywot zada, Gesù nowe todo. पुनर्जीवनपणाचो बरवांचो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता हांव आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणीची काळ तुका समोर पिता हांव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता हांव. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता हांव. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचुरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आमा समेस्तांची एवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बाग्योन सुसे बाग्योन धर्मदुतान सोर काळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बाबा सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून आमकां एक एकदम सुंदर प्रार्थना शिकयला. आमचे बापा आनी ह्या मागण्यान आमी देवा लागीं मागता आमकां दिसपट्टो गिराज दिवंक आनी एकामेकाक बोगसवणें दिवंक शिकोवंक. आयज आमच्या देशांत जायतो लोक आसा, जायतीं भुरगीं आसा, म्हज्या मिसांवांनी आसात जांकां दिसपट्टो गिराज मेळना. आमच्या देशांत जायतीं एकामेका लागीं झगडीं जातात, एकामेकाक बोगसूंक धर्माची झगडी, जातीची झगडी. जाल्यार आमचे बापा म्हणटाना ह्याच बुकेची सुटका आनी तेच बराबर आमकां शांतीन भरलेली एक सुटका मेळोवंक आमचे बापा म्हणून आमी देवाक प्रार्थना करुया. आमचे बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. चोरगींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवंशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. तुमी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासनांक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत शेवूंक येता ती म्हजेर जोडटी आनी कास धाडिना जावं पूण तुजे काकुतीन म्हज्या ओतम्याक तशें कुडीक भलायकी आनी ओकोत दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणे मोगळा जेजू मोगला जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. आशेता. हे घडयेक तुका तुका हांव संस्कारांत संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
प्रार्थुया. सरस्परा आमच्या बापाक मोहिमेक पावलोले आंकवार मायेचे मोहिमेवंत पुताची कूड आनी रोगत संतोषपुरीत काळजान घेतल्या उपरांत हें मागणें आमी तुका विस्वासान करता. आपल्या देशाचे उदरगती पासत भारत मातेचे भुरग्यांनी केल्ल्या प्रयत्नांचेर तुजो सुभोम आशिर्वाद पडूं. आमच्या देशान नीत, शांती आनी मोग नोंदूं आनी आमी समेस्त आंकवार मारयेच्या पावलांनी चलून तिच्या सांगाता स्वर्गार सुकेश जिविताचे भोरतेक आनी पुनर्जन्मपणाचे मोहिमेक पावूं. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमची तरणाटी आतां बासावणी घेतली बेसपाचे मुखार. मागता सगळ्या तरणाट्या लागीं मुखार येवंक. आमची तरणाटींची फाटल्यान आसात मातशें मुखार सरचे. सगळीं आमी बाराबोर आतां तरणाटी ही बासावणी करतल्यो आनी आमी सगळीं आवय बापूय तशेंच वाडलेलीं आहा ती आमच्या ह्या तरणाट्या पासत मागुया. आयज सगळीं तरणाटी हांगा सरना कित्याक थोडीं कॉलेजीन आसात, थोडीं इस्कॉलाक गेल्लीं आहा म्हणटच तांकां आयज सद्याक हे मिसाचे भेटेन भाग घेवंक मेळोंक ना. ती मीस जाल्या उपरांत येतली. तांच्याय नांवान आमी बासावणी करता आनी आमी सगळीं आवय बापूय आसात ती आमच्या भुरग्यांच्या, आमच्या तरणाट्यांच्या नांवान ही बासावणी आमी तांचे पासत करुया. सगळ्या आवय बापायांनी बसून घेवचें. सगळ्यांनी आपलो उजवो हात मुखार घालचो आनी म्हज्या फाटल्यान म्हणचें. मोगाळा जेजू, आमचें तरणाटपण तुजें एक केरीत देणें आमकां. ह्या तरणाट्या जिवितांत जायती तांक तुवें आमकां फावो केल्या. आमचे आवय बापूय, भाव भयण, इश्टां वरवीं कितली खुशालकाय आमकां फावो केल्या. आमच्या जल्म दिसांतावन आयज पर्यंत आमची एकान एक जिविताची घोडी तुजें व्हड देणें आमकां. जेजू, ह्या नव्या वर्सांत सगळ्या तुज्या बरेपणा खातीर तुजे उपकार आठयता. त्याच बरोबर आमचे कोश्ट, आडकोळी, त्याग, आमची सपनां आमी तुजे यादीन करता. आमकां दिल्ल्या देण्या वरवीं तुज्या मोळ्यांत बरे वावराडी जावन भागिवंतपणान, खुशालकायेन, उदार मनान, एकचारान सोबां फळां दिवंक आमी आवडेता. जेजू, ह्या आमच्या कार्यांत तुजो सांगात आमकां दी आनी ह्या आख्ख्या वर्सांत आमच्या वडिलां खाल एकामेकाच्या सहकारान सर्गीचें राज बांदूंक होच आमचो हेतू जावं. आमेन. दोनूच उतरां म्हणूंक सोदतां. आयचो आमचो प्रोग्राम लांब जावचें ना, उबीच राहा. हो म्हजो प्रोग्राम हांगासर चिकाली आयज अनप्लॅन्ड प्रोग्राम. हांव सदांच चिंतालो फादर बॉलमॅक्सा बराबर येवन केन्नाच मिस करूंक. आमी इकॉलॉजिकल मिटिंगेक हांव चेअरमॅन इकॉलॉजिकल कमिशन CCBIचो
आनी फादर बॉलमॅक्साक आतांच वेस्टर्न रिजनाचो इकॉलॉजिकल कमिशनाचो चेअरमॅन निवडून काडला. जाल्यार आमची बेंगलोर मिटींग आसली आनी आमी देवाचे मांडणे प्रमाणे एकूच प्लेनान बेंगलोरच्यान गोंयांत ट्रॅवल जालें. आनी टॅक्सीन आसतना ताणें म्हाका म्हणलें 15th फ्री आसा जाल्यार आमगेर येवन मीस कर रे आमचे इगोर्जेंत. आनी हांवें कांयच घेवंक नासलें. गोंयां 2-3 दिसांक येयल्लो जाल्यार हांव म्हणलें बरें म्हणलें, एकदम बरें लागलें तुमचे इगोर्जेंत येवन तुमचे बरोबर मीस करूंक. सदां आमी हिंदी मीस करता, केन्ना आमचे भाशेनूय मीस करूंक एकदम बरें लागता. आनी केन्ना केन्ना उतरां सोदूंक पडटा, हिंदी उतरां भितर येता. पूण ह्या मिसांत आमी बाराबोर भाग घेवन तुमचे पासत मागलां खेरीत भाशेन. आनी आमची मागणी मातशें मिस्योनार मागणी. आमी चड ह्या संवसाराच्या वस्तूंक मागना, आत्मीक जी कृपा देवान आमकां दिवंक जाय ती कृपा तुमकां मागता. बो करून आमचें गोंय सांबाळूंक, आमचें गोंयकारपण सांबाळूंक आनी ह्या आमच्या देशांत जी डायवर्सिटी आसा, युनिटी इन डायवर्सिटी, ती सांबाळून हो देश फुडें व्हरोंक. हेंच प्रार्थन आमकां सगल्या गोंयकारांक कोत्ता, आमच्या देशवासींक कोत्ता, आमच्या नागरिकांक कोत्ता. तुमच्या लागीं म्हजें एकूच मागणें, आमचें काम केन्ना कठीण, जंगलांनी वचोंक पडटा. केन्ना म्हाका विचारता बिशप हाव मच डू यू ट्रॅवल, आनी हांव सांगता sometimes 1000 kilometers in a day on roads that are and what look like roads. जे रस्ते आसात केन्ना आनी केन्ना जे रस्ते अशे दिसता थंय आमी गाडी घेवन वयता. केन्ना नदी पार करूंक पडटा जीप घेवन, केन्ना जीप सोडून चलोंक पडटा. पूण हें काम आमकां संतोश दिता. हेच कामान आमची सुटका आसा, स्वर्गा राज्यांत आमची सुटका आसा. जशें सांगलां, लोक गरीब, भुरगीं गरीब, डायसीस 7.5 वर्सां बिशप नासलो, सगळी दुस्पट जाल्ली आसा, ती मांडावळीर घालता आनी जायतो क्रोरांचो डेफिसीट आसा. जाल्यार आमचे पासत मागात. ही देवाची पोरजा. 90,000 कॅथलीक आसा म्हजे लागीं, पूण शिंपडलेले, रानांनी रावतले, जंय केन्ना केन्ना थोडो आदार पावता, असल्या लोकांक सेवा करूंक आमचे पासत मागात. म्हजे पासत, म्हजे पाद्री पासत. आनी आमकां देवान बोड दिवंक, मागणें करूंक, इतलेंच आमी तुमचे लागीं मागता. देवान तुमचेर बेसांव घालूं, तुमचे फामिलीचेर बेसांव घालूं. आनी बो करून हे आमचे यूथ, म्हाका कोणें सांगलां चिकाली यूथ आर डायनोमोज, नॉट डायनॅमीक, डायनोमोज म्हण. आनी हीच उर्बा, होच एन्थुजियाजम तुमी फुडें दवरात. देवान तुमचेर बेसांव घालूं आनी देव तुमचे सदांच सोबे आसूं. तरणाटीं बसात. फाटल्यान वचपाक नाका, आहा थिंगा बसल्यार पुरो. आयज आमचे सायबीण मांयच्या स्वर्गावरणाचो दीस आनी हे परबेक तुमी आयज सगळीं हाजीर जाल्लीं देखून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी सगल्यांक तुमकां तुमच्या घोराब्यांक आमची परबी हॅपी फिस्ट. तशेंच आयज आमच्या भारताचो स्वतंत्रताय दीस आनी आमी सगळीं अभिमानान म्हणटा आयज 78th इंडिपेंडन्स डे. हे पासत आमच्या देशाची ही स्वतंत्रताय दिसाची परबी तुमकां दिता. जय हिंद. भाव भयणीनो, जशें बिशप थियोदोर आतांच ताणें सांगलां, आमी NBCLC हांगासर हे जमातीक भेटलेल्या आनीक म्हणटात यू कॅन टेक आउट अ गोवन आउट ऑफ गोवा बट यू कॅनॉट टेक गोवा आउट ऑफ अ गोवन. हो आमचो गोंयकार बिस्प.
आनीक हिंगातावन डाल्टनगंज झारखंड हांगासर ही डायसीस मिशनरी म्हणपाक जाता जशें ताणें सांगलेलें आसा 2/3 ऑफ द एरिया इज जंगल्स आनीक 90,000 कॅथलिक्स वाटेर येता आसतना तो म्हाका जायत्यो वस्तू सांगतालो बस आमी टॅक्सीन जेन्ना ट्रॅवल करताले फ्रॉम NBCLC टू द एअरपोर्ट थोड्यो वस्तू ज्यो ताणें चिंतलेल्यो आसात आपले डायसिसी पासत आनी आपल्या लोकां पासत एकदम बऱ्यो आनी जायत्यो पर्यावरणाच्यो चड कांयच लोकां कडेन ते मागना पूण झाडां रोवपाची जरी थिंगा जायतीं झाडां आसा फ्रूट ट्रीज रोवपाचो एक प्रोजेक्ट ताणें म्हाका सांगलो जायतीं फ्रूट ट्रीज रोवन आमचे जे लोक आहात सिमनारिस्ट आसात तांकांय तांचेंय उदारपसण जावपाक तांकां ज्यो वस्तू जायो त्यो हाडपाक थोडे फावटी दुडू आसना पूण जरी तर झाडां रोयलीं फ्रूट ट्रीज रोयलीं सिमनार येवपाची आहा थिंगा जाल्यार फाल्यां ह्या भुरग्यांक फाल्यां बिशप घडये आसतना आनी कोण बिशप येतलो पूण हीं झाडां व्हडलीं जातलीं फ्रूट ट्रीज आनी त्या सिमनारिस्तांक तशेंच बिशप्स हावस आसा तांकां हीं फळां मेळटलीं बरोसो एक प्रोजेक्ट घडये आमी आमचे लागीं आमी जेन्ना आमचो वन महोत्सव केलो आमचे लागीं झाडां आसात पूण जागो ना रोवपाक जागो उणो जाल्लो आहा आनी थोडीं झाडां उरलेलीं आहा तुमकां कोणाक जाय जाल्यार व्हरचीं पणसाचीं झाडां उरलेलीं आहा थोडीशीं महागनी उरलेली आहा थोडीशीं आनी कोणाकूय जरी तर भिंडांची कोकम जाय जाल्यार तीं आमचे लागीं थोडीं उरलेलीं आहा तुमकां जाय जाल्यार आयज स्वतंत्रतायेच्या दिसाक व्हरचीं आनी त्याच बरोबर आमकां जरूय रोवपाक जाय पूण आमचे लागीं जमीन ना जाल्यार तांचे दिवसीजीन आसा आनी गरजूय आसा मे बी आमच्यान कितेंय कंट्रिब्यूट करपाक जाता आनी आमी जीं झाडां रोवपाक सोदता ती आमच्या गोंयकार बिस्पा लागीं मागूंक जाता आमच्या नांवान तूं थिंगा रोय तुमकां कोणाक खुशी आसा जाल्यार मीस काबार जाल्या उपरांत मेळचें म्हाका आनी सांगचें तुमकां दिवपाक जाय जाल्यार तर आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन दिनवासतांव फकत एकाच उतराचेर बिशप आमच्या तरणाट्यांचो इनॉग्रल दीस त्या दिसाक तूं गोंयां आहा जाल्यार आमचे इगर्जेन यो ह्या वाटेन त्या वाटेन चिंतिनासतना रोखडेंच ताणें वय म्हणलें आनी आयज आमचे फिरगोजेन ही मिसाची भेट करूंक पावलो त्या पासत पयलो एनावन्समेंट जावंक ना बिशप येवपाचो आहा हें बीन तुमकां सांगूंक ना अकस्मात थोड्या जाणांक आयज इट इज अ सरप्रायज खबर पासून ना जाल्यार ताच्या ह्या उक्तेपणाक उदारपणाक आमी देव बरें करूं म्हणटा बिशप तियोदोर तुजे पासत आमची फिरगोजेची मागणी आसात त्याच बरोबर आमच्यान जाता ते भाशेन आमच्या उदारपणान आमी तुमचेय वाटेन पावपाक प्रयत्न करतले हांव आनी भोव करून तुजे पासत जेन्ना ही डायसीज आतां तुवें जाग्यार घालपाक जाय आमची मागणी करीत भाशेन तुजे पासत देवान तुका फावो तितली कुरपा दिवंक CCBI म्हणल्यार कॉन्फरन्स ऑफ कॅथलीक बिशप्स इन इंडिया आनीक अंडर CCBI आमचो कार्दियल साहेब बिशप फिलीप नेरी ताणें करीत भाशेन ह्यो जायत्यो वस्तू नव्यो घडोवन हाडल्यात जेन्ना तो प्रेजिडेंट जाल्लो आसा आनी तातूंतलें एक म्हणल्यार इकॉलॉजी कमिशन आनी इकॉलॉजी कमिशन आमच्या चिकालींतावन चड चलता कित्याक हेडक्वॉर्टर्स सद्याक आमचे चिकाली आसा आनीक आतां हो वावर फकत आमच्या गोंयचो न्हू पण आमच्या आख्ख्या देशाचो आयज जेन्ना आमची स्वतंत्रताये दीस आमच्या आख्ख्या देशा पासत वावरूंक जाय आनी ह्या आख्ख्या देशान इकॉलॉजीचो चेअरमॅन आमचो बिशप तियोदोर मास्करनेस सो आमचो एक गोंयकार झारखंडान रावन हो वावर आख्ख्या देशा पासत चलयता तेन्ना आमचोय बीन ताका सांगात आसा आनी आमचो चिखलेचोय बीन सांगात बिशप तुका आसा ह्या वावरान आमी आमची इकॉलॉजी सांबाळपाक प्रयत्न करतले हांव आनी गोंयकारांचो सांगात तुका सदांच ह्या तुज्या मिसावांत आसतलो सगळ्या तरणाट्यांक आमचे दिनवास आयज जी आतां मिसाक आयल्यान आवय बापायनू तुमी जेन्ना आतां घरा वयतात तुमची तरणाटीं जीं कॉलेजीक गेल्लीं आहा इस्कॉलाक गेल्लीं आहा फ्लॅग हॉयस्टिंगाक परतून येयल्या उपरांत लेट जाल्यार उपकारता तांकां धाडचीं कित्याक आतां टील लंच टायम आमी आयचो सेशन करतले हांव वीथ लंच आमी आयचो सेशन काबार करतले हांव सगळीं तरणाटीं आसतलीं जीं कोण मिसाक येवंक ना तांकांय धाडचीं हो सेशन आयज आमकां बिशप तियोदोर मास्करनेस दितलो तर तांकांय तुमी पाठोवची म्हूण मागता आमचे खेरीत आयज परबीं आमच्या दोग जाण तरणाट्यांनी आयज पयले फावटी जेजूक कुमन्यावाच्या रुपान आपल्या काळजान घेतला जायती तयारी तेणी केल्या जायतीं ती रावल्यांत व्हडलीं जाल्यांत आतां आनीक जेजूक घेवपाक आपणाची ही खोशी तांणी दाखयली आनीक आपली तयारी केली आनी आयज पयले फावटी जेजूक ह्या पवित्र कुमन्यावान तांणी घेतलो देखून तांकांय आमची परबीं कॉंग्रेच्युलेशन्स
आनीक सगल्या तरणाट्यांक आनीक एक पावटी आमची जबाबदारी आमी सांबाळपाक आमच्या गोंयचे पासत आमच्या भारत देशा पासत आनी पयले सुवातेर आमचे फिरगोजे पासत आनी तुमच्या जण एकल्याच्या गोराब्या पासत ही जबाबदारी सांबाळपाक तुमकां सगल्यांक माई मोगाचो येवकार. आनीक निमणी वस्त आयज पयले पावटी MP जाल्या उपरांत आमचो गांवचो पूत आमचो पॅरिशनर कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस आयज आमचे मदें हे मिसाचे भेटेक हाजीर जालो म्हूण ताकाय आमी दिनवासता आनीक परबीं दिता. आजून पासून ताका आमी परबीं दिवंक पावूंक ना MP जाल्या उपरांत. फकत आख्या देशाचें काम आनी गोंयचे पासत काम करपाक दिल्लीच आसलेलो काल येयला दिसता म्हाका. कितें भाशेन कॅप्टन विरियातो फेर्नांडीस आमचो गांवचो पॅरिशनर कसो तुका आमी परबीं दिता आनी तुज्या ह्या वावरान तूं गोंयचे पासत जो वावर करपाक सोदता त्या वावरान आमची तरणाटी तुजे बराबर आसा आनी आमची पॅरीश तुजे बराबर आसा हेंय तुका आश्वासन दिता. आनी तुज्या वावरान देवान तुजेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक आनी भोव करून जें बरेपण तूं हाडूंक सोदता त्या बरेपणाचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आमी मागता. हांव उबी रावया आनी निमणो आशिर्वाद घेवया. मिस जाल्या उपरांत सगल्या तरणाट्यांनी आमच्या इगोर्जेच्या ऑफिसान भितर सरचें ह्या वाटेन. I would also like to congratulate Captain Viriato for your beautiful victory which was very much required for Goa. And ताचे तुमी ते हे पावटी पार्लमेंटान इंटरवेन्शन केल्ल्यान ती आयकात युट्यूबार पळयात. बजेट घेतलें तेणें पूण गोवाच्यो ज्यो इंट्रस्ट आसात त्यो बरोबर घेतल्यो. कॉंग्रॅच्युलेशन्स फॉर दॅट गूड वर्क यू हॅव स्टार्टेड अँड वी आर विथ यू टू कंटिन्यू फायटींग फॉर गोवा अँड फॉर द रायट्स ऑफ गोवन्स. तुमकां विशेष आशिर्वाद दिता. तोकली बागोवन एक आशिर्वाद उपरांत आमेन म्हणात. सरस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमचे मोतींचो आनी काळजांचो दोनी जेजू क्रिस्त आमची पावलां शांतीचे वाटेर सांबाळूं. आमेन. तो आमच्या देशाच्या सोर लोकांक एकाच बापाची भुरगीं कशीं एकामेकाच्या मोगान एकठांवूं. पवित्र आत्म्याचे कृपेन सगळे आमचे प्रयत्न आनी ओत्रेक आपले कुशे प्रमाणे तो सुफोळ करूं. आनी सोरपुत्र देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोबें सदां आसूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी झारखंडान म्हणटा ते भाशेन तुमकां सगल्यांक खुश परब. शेवटा गीत घेऊया. T37 पेज नंबर 219 T37.